A51. मुझे नवी सगी मिळता तुझर आवासा सुदांचे मोदेगा जेजूचे लुटा आमकां प्रेरण दितले ताच्या नवानामी किते मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी थिंगोटा दुखीन आमी सगळ्या भितर देवाच्या आयच्या मिसाचे ते सवा 54 वर्साच्या लग्ना जिविता खातीर अर्गां दितात चार्ल्स मेरी वेगस काद्री. बऱ्या पयना खातीर आशिर्वाद मागतात आंटोनेट डेसा बेंगलुरू. देवादीन हेलेन डिसूच्या आत्म्या खातीर मीस दितात ताच्या कुटुंबाची. देवादीन एडवर्ड डिसूच्या आत्म्या खातीर मीस दिता आयडा. आज आश्रयांच्या निवासियांक ब्रेकफास्ट दिला मेरी सल्डाना बंटवळ. हांचो आमी उपकार बावडटाव आनी सरेस्पर देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागताव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. इस्रायल परजेक सरेस्परा देवानच निवास फाव केल्लो तोच तो जागो तांकां मेळच्या खातीर तांच्या मुखल्यान वचून तांचो गांव तांकां लाभच्या खातीर झुजोन राखून सांबाळ व्हेल्लो म्हण देवाचे उतार प्रगट करतना आमचें जिवीत सरेस्परांस आमकां दिल्लें ताणेंच आमच्या खातीर विविध रितींनी राखून सांबाळून व्हेल्लें हें वळखून घेवंक कृपा दी म्हण मागतना देवाच्या संरक्षणांतय निर्लक्ष दाखयल्या खातीर आमचें शेळेपण ओळखून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हागे सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां खाली भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakrutke, Sumia kakrutke,
दूत Krista kadut Somia kadut Somia kadut प्रार्थुया. सर पदवेदारान ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारू आमी धीर घेताव. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या स्मगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर. अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडीशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजां अब्राहमाक न्हंयचे पलतडींतावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतलो बोवाशे केले. हांवें तांची संतत वाडयली आनी ताका इसाक दिलो. इसाकाक हांवें जाकोब आनी एसाव दिलें. हांवें एसावाक साईर असो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ती खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोयचेक आनी आरोनाक धाडले आनी इजिप्ताक हांवें थंय एकल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां थंयचे भायर हाडले. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर हाडले आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रातां आनी घोडेसवारां सवें तांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची वाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी ताणें तुमच्या आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट दुवरीपड अशी केली आनी दर्यो पाटी वससो करून ताणें तांकां बुडयलें. हांवें इजिप्तांत केल्ली ही सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्या सुदोळ्यांनी देखल्यात. उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यांत वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जोर्दानाचे पलतडी आसलेल्या आमोरितांच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांतले घाले. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासत तांचो नाश केलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जेपोराचो पूत बालक इस्रायेला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बोयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडले. पूण हांवें बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालकाच्या हातांतले निवारले. उपरांत तुमी जोर्दान उतरलेला आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचो निवासी तुमच्या कडेन झुजले. तेच परी आमोरीत, फेरिजीत, कानानीत, हित्तीत, गिर्गाशीत, हिवीत आनी जेबुसीत हेय तुमच्या कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमच्या आधीन केले. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसाक धाडले आनी तांणी दोगां आमोरीत रायांक तुमचे मुखले धांवडायले. हे काम तुमच्या तालवारीन वा तुमच्या दोनव्यान केल्लें न्हय. ज्या देशा पासून तुमी वावट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी रुतां करूंक नासलेल्या दाका आनी जैतुना मळ्यान तुमी आतां खातात. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक तसो मोग मीठ मेर नातलो.
तसो मोग मीठ मेहनतलो सर्वेस्पराक दिनवासा कित्या तो बरो तसो मोग मीठ मेहनतलो देवाच्या देवाक अर्गस्तुती करा तसो मोग मीठ मेहनतलो दनियाच्या दनियाक दिनवासुया तसो मोग मीठ मेहनतलो श्लोक तसो मोग मीठ मेहनतलो अरण्यांतल्या आपल्या लोकांक ताणें वाट विडली तसो मोग मीठ मेहनतलो बलिश्ट राजाक ताणें मरण सोडली तसो मोग मीठ मेहनतलो श्रेष्ठ राजाचो ताणें संहार केलो तसो मोग मीठ मेहनतलो श्लोक तसो मोग मीठ मेहनतलो तसो गांव ताणें इस्रायलाक दायज करून दिलो तसो मोग मीठ मेहनतलो वय ताच्या सेवकांक तो गांव वांटून दिलो तसो मोग मीठ मेहनतलो आनी आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारली तसो मोग मीठ मेहनतलो श्लोक तसो मोग मीठ मेहनतलो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार मानून घेया मनशाचे उतार ते न्हय बघा देवाचे उतार ते Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ थोडे परिचय जेजू सरशीन येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशे सवाल करूंक लागले खंयच्या कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायले सोडयेत गी जेजून तांकां साप दिली आरांबर्स रचणारान तांकां दादलो आनी बायल कर्ण रचली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या फुडें ती दोगांय बगार एकच त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळाचेरची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयेत की म्हूण मोइजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक जेजून तांकां साप दिली वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमकां तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली पूण आरंभतावन अशें नातल्लें हांव तुमकां सांगता जो कोण व्यभिचाराच्या एका कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता ताका शीच म्हणाले दादले बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हें उतर सक्कडी मानून घेनात जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र तें घेतीत आसात थोडे इजडे जल्मातावंच अशे आनी थोड्यांक मनशांनी इजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा पासून आपणाकच इजडे करून घेतल्यात जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवान हो संवसार रचता आसतना अक्रेक मनशांक रचलें आदाव आनी एवेक रचतानाच आरांभास लग्नाचो सक्रामेंत घडलो लग्न एक सक्रामेंत आनी संस्कार
देवान म्हळें जें कितें जोडी केलां तें मनशान मोडी नाये. बरें लग्न जिवीत बरें कुटुंब आनी समाज बांदून हाडटा. ह्या संवसारांत देवाचें येवजण मुंदरसून व्हरूंक लग्न संस्कार घडुल्लो. पूण परिजवानी जेजूक शिरकोण घालच्या इराद्यान जेजूकच सवाल केले. ते उंचल्या वर्गाच्या जाल्ल्यान सकल्या वर्गाच्या लोकांक बहिष्कार करतले आनी सवालां करच्यांत मेतेर जातले. जेजूक सवाल ताणें विचारले. मैजेच्या नियम शास्त्रा प्रमाणे एका दादल्यान वेगळ्याचाराची चीट बरोवन बायलेक सोडयेत गी. जेजू तांकां लग्ना सक्रामेंताच्या पवित्र विशीं जाणवाय दिता. जो कोण दादलो वा बायल लग्न जिविता भायर संबंद दवरता तो व्यभिचार वा प्रद्वार आदारता. ते देखून लग्न जाल्ल्या हर एकल्यांनी लग्न जिविताची वडवीकाय आनी महत्वकाय वळखूंक जाय म्हूण जेजू आयच्या दिसा आयच्या सुवार्थेंत सांगता. आमेन. C27. Volcánico, aina beton baba. Vai mundo amse, Malam Jesus, semerpitan Bukan cakap sesu, berkata berita Selesura deva Segi caraya Kanik sauna sangka Zika tuker Bapa Semespora Deva Segi caraya Kali sauna sangka Svikar tuker Bapa. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हणून तुम्ही आता सक्कड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निनेपयस विचारदवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सरेस्पर आमच्या बापा आम्ही तुका भेटोवची देणी तुझे काकुळतींतूनच आमच्या हातान घालताय. तुझ्या पदवेन ती बदलताय आणि आमच्या सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर बापा प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुझ्या पुता जेसूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा तीन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेसू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुझ्या मोगाच्या पुतावर मी मनशाकुल तुवें रचले ताचे सोरवी नोवेन आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाखणटा तारून मेळ्ळी तुजी परसा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून देवदूतान भक्ता सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. तुम्ही दरबारां सुसर्वेस करतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश मरण ससोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारोतलें. हें म्हज्या उडासा करा. Bawarta segutu perigatuya. Sumya Jesu tujhe varan ami saramta tujhe punar jivan ko ami करता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही करता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तेका प्रिती मोगा भाव भयणी आकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ले सुमेस तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेसची दाय कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती तिचो पती भगेवन सुसे भगेवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर खासरी जोड्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां काळ्ळेन पडो दी नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेसू क्रिस्ताचे बरवशान ते आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. कित्याक सुटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयाचे सो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुमच्या खुशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवड चलयता ससनाच्या ससना. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. बाया मग सगुर सांग एकामेका शांती दियात. देवाचे शैले संसाराचे पाप करतेवे आमचे काकूक. देवाचे शैले संसाराचे पाप करतेवे आमचे काकूक. देवाचे शैले संसाराचे पाप करतेवे आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवनशें म्हाका फावून ना, पुढच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोड रकत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. D59. Ci शेळी उंदेना कितेंच म्हाका रस्ता तो सदांच म्हाका सुमी म्हजो गवळी हांव ताची शेळी उंदेना कितेंच म्हाका रस्ता तो सदांच म्हाका पाचवो चोरो दिवन म्हाका
पोषण मोचे तो करता उदका लागी वरून म्हाका तान मोची तो बागयता सावळेंत विशेव निबून मोची जतर घेता त्या मोगान पोषण संतुष्ट म्हाका तो करता सुमी म्हजो गवळी ताची शेळी फुडें राखी तेच म्हाका बसता तू सदांच म्हाका सुमी म्हजो गवळी हांव ताची शेळी फुडें राखी तेच म्हाका बसता तू सदांच म्हाका प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस प्रसाद आमी आतांच घेतला. बापा ताचेवरी आमकां थारून मेळोवं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायन जिवं हे आमी मागता आमच्या सुमयांची सुची नवी. श्रेष्ठपर तुमचे सगळे आसो, तुमचे सगळे आसो. सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडता. देवाचे बडुका Jezuच्या पाक्या बुजवणीच्या मोगान सगळेच नास्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेच नास्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळचा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळचा. सकाळची बेटोनी येजूच्या देवी कळसा आयची दिसाची सर म्हजी मागणी कमानी कश्ट आमच्या पथकांच्या बारीकपणापासून आनी अंतराच्या भोव पयस क्रमेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोंच्या सुमेस हृदयापासून भगवंत ओंकार मरयेच्या कथावेन काळचा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पुसरदेचेर हृदयापासून आनी पाप सेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजूच्या भोव पयत काळचा येजूच्या देव काळचा तुजी राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता. सुमया जेजू तुझ्या भोव देवी काळजाचे सुसायेन राख आमच्या भोव भगवंत पाप सेबाक जातो ताका उजवाड कटयानी बुसावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्घां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता. गोड तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रेसांव केलय म्हूण आजपर्यंत सांबाळ्ळय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता.
म्हजी चिंता म्हणजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या वडा मना म्हज्या पथकांच्या बरीकपणा म्हज्या जेसू तुझ्या कुस्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षे म्हजी समेज पथका म्हज्या पथक्याची काकूत कर. देवा पवित्रत्म्या दिलीसेत बा तुजी करपा आयच्या दिसा पथकांत पडना समच्या तुझे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पथक्याची काकूत कर म्हाका पथक्याक बक्षी. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवात एक जण बाप पूत आनी पवित्रत्म म्हूण हांव ते सत मानता. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी अनुसरता. कित्याक तूं ससलीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या बवर्तान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता. आमेन. भरोशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे बुकसाणे आनी हे जणी उपरांत ससनीक सूख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुंप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका पावसली पूण चड करून तुका भोव बरया आनी सर्व सुत्रास चड मोग पावसल्या देवा हांवें मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुखयतले म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. समेच्या बुडव्यान मरीक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्म्या वरवीं ती कृपेच जाली. निमान मरे कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे दिसो. भगवान ती मरिये देवाची माये आमो पपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आबले समेची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजें तें जावं. निमान मरे कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे दिसो. भगवान ती मरिये देवाची माये आमो पपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. निमान मरे कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशीचे दिसो. भगवान ती मरिये देवाची माये आमो पपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाची माया आमी पसत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्या कमी फज आमचे खातीर प्रार्थना येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुजे पुतान क्रिस्तान मुशपण घेतले आमी जाणा जाल्यां तुजे कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी फावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीच सेन म्हाका दिला तुजे तबेन म्हजी मोत सोडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमेन. भगवान कुस्ताचे कुरवेन वरवरक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे